ना रे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना गोय कोणाचे गोय कोणाचे शुद्ध करा शुद्ध करा शुद्ध करा शुद्ध करा June, as you can see, a lot of आमगे सगळे नीज गोंयकार we've come here to Azad Maidan because of all this आमगे गोंयां सगळे डिस्ट्रक्शन चलता आमकां सगळे खबर आसतलो and we are fed up. Everyone is finally fed up and thank you to Viresh Babu who's taken this initiative to bring the people forward and to speak up. I think Viresh can take it from here. सगळ्या गोंयकारांक पयलीं म्हटल्यार देव बरें करूं म्हणटा की एक जो उलो मारलेलो की आयच्या 80व्या क्रांती दिना निमतान एक आमचो जो मार्च जो आझाद मैदानाचेर हाडलो आमी आनी पिसफुल्ली जी घोशणा दिवन जावं गोंय राखपाक जाय गोंय वाचोवपाक जाय हे तुमी पळयलां आसतलें जाणटे जावं भुरगे सगळ्यांनी एकजूटन तो आवाज केलो आनी आवाज फुडें येलो आनी ह्याच नेटान आयज आमी पळयता की गांवांनी कसलो इश्यू चालूच आसा गांवचे लोक भायर सरत आसा आनी गांवच्या लोकांक कितें जाय गांवच्या लोकांक हे माणकुलेचो आपलो गांव जो आसा तो गांव उरलेलो जाय आनी आमी प्रत्येक वेळा ह्या सरकाराक एकूच मागणी करता की हो गांव आसा तो वाचोवपाक लागून कितें तरी सारके कायदे हाडचे ना की गांव काबार करपाक हाडचे आयज अशें जाल्लें आसा की 17(2)च्या नांवान 39(a)च्या नांवान हांगा गोंय काबार करपाचे कायदे हाडले आमचे सुटके झुजारी आमचे क्रांतीवीर त्या टायमार ह्या गोंया खातीर झुजले 18 जून हो जो दीस आसा हो क्रांतीच्या इतिहासान नेमलो आनी त्या टायमार जो आवाज उठयल्लो तो आयच्या दिसा पासून आमकां उठोवचो पडटा कारण कितें आसा कारण हे जे अत्याचार जो ह्या सरकारान रचलो आसा ह्या सरकारान जशे गोंयकारांक काबार करपाक उठलेले आसा आमची माती आमचे उदक आनी आमचो जीवन जे आसा ते काबार करपाक हो सरकार जो बीजेपीचो सरकार आसा तो उठलेलो आसा हेच्या पयलू कितलेशे प्रोटेस्ट जाले हेच्या पयलू कितलेशे रिवोल्ट जाले आनी रिवोल्ट चालूच आसा आयज सगळ्या ज्या क्रांतीवीर जावं सगळे जे प्रोटेस्ट करपाक भायर सरले गोंयकार तांकां एक सल्यूट आमचो आयज आमी सगळे एकजुटीन सल्यूट मारुया ह्या लोकांक जे लोक भायर सरता आयज इतले इजी ना खूब डिफिकल्ट आसा कारण आयज वचून तुम्ही पळयला आसतो ह्याच आझाद मैदानाचेर येवपाक कारापूरच्या लोकांक हाडयले ह्या आझाद मैदानाचेर ज्या आझाद मैदानाचेर इतिहास घडलेलो आसा हो आझाद मैदान क्रांतीवीराचो मैदान म्हणटा आनी जेन्ना जेन्ना हुतात्मा जाता जेन्ना जेन्ना क्रांती घडटा ह्या आझाद मैदाना वयल्यान घडटा आमी पळयला की लोकांक उखलून येले बसीन घातले आनी घेवन ओल्ड गोवा दवरिले कसली क्रांती कसले हे चवथ चलता कित्याक लागून म्हटल्यार आयज हांगा प्रोग्राम व्हडले मंडप घालून पयशे मोडले कोट्यांनी पयशे मोडले आसतले सरकारान पण जे लोक आपल्या गांवा खातीर झुजता त्या लोकांचेर अन्याय पुंडपणा चालूच आसता जसे आमचे पाळे शिरगांव गांवचे लोक जावं सानंद्रेचे जावं आख्खे गोंयभरांतले लोक आमी 39(a)च्या विरुद्धान झूज दिले झगडले गोंयकार प्रत्येक गावातले गोंयकार ह्या आझाद मैदानाचेर येयले ह्या पार्श्वभूमीचेर येयले एक अपेक्षा धरून की सरकार हो 39(a) जो आसा तो भायर मारतलो काळजांतल्यान दूख दिसता कित्याक जी फोटिंगपणां ह्या सरकारान केल्या जी फोटिंगपणां ह्या मुखेलमंत्र्यान केली कित्याक त्या टायमार फक्त सस्पेन्शन घडले आनी फक्त सानंद्रे मतदारसंघाचेर सस्पेन्शन म्हटले तेच्या नंतर आमी एक आमकां आश्वासन दिल्लें की विधानसभेन हो प्रश्न जो आसा 39(a)चो तो प्रश्न घेतले म्हणून पण विधानसभा कटेल केली कितें करून की फोटिंगपणां दाखोवन की ना इलेक्शन आसा बायपोल इलेक्शन आसा म्हणून कटेल करून उडयली आनी त्या टायमार सगळ्या आमी विरोध करपाक प्रदर्शन केले पूण प्रदर्शन आयकोंक ना कित्याक हो सरकार जो आसा हो कुड्डो जाल्लो आसा हो मोनो जालो आसा हो भेरो जाल्लो आसा तांकां गोंयकारांचे मात्तूय पडलेले ना आमी 39(a)च्या विरुद्धान जे झूज फुडें येले आमी आवाज करीत रावले उलयत रावले विधानसभेन आवाज केलो भायर मारले आमकां तरी पूण आमी आवाज पोवन दवरूंक ना पण जेन्ना मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघान येयले तुम्ही पळयला आसतलें साके मतदारसंघान ताणें एक दिसा भितर 39(a) स्थगीत केले हांव कित्याक सांगता कित्याक आयज 39(a) जेन्ना इदो व्हडलो विरोध प्रदर्शन जालो आझाद मैदानार पणजेन
त्या टायमार खरें म्हटल्यार हो सरकार मातसो तरी हालपाक जाय आसलो, मात तो हालपाचें साडून आयज गांवांनी 39A जो आसा तो कन्वर्जन लँड यूज चेंज करीत आसा, फायनल अप्रुवल दीत आसा. त्यांच्यानी कितलेशे लाखांनी स्क्वेअर मिटर फायनल अप्रुवल दिल्ले आसा. ते पेडणे आसूं ते काणकोण आसूं ते सत्तरी आसूं ते फोंडा आसूं, प्रत्येक कडेन त्यांच्यानी हे चालू दवरिल्ले आसा. हो बीजेपी सरकार जशें आमी म्हणटा सालादारी सरकार, ज्या सरकाराक मात दया माया ना, ज्या सरकाराक काकूट म्हणटा ती उरलेली ना. आयज जी जाणटी बायलां जाणटे जावं भुरगे भायर सरले, कित्याक लागून भायर सरले? आपल्या फक्त गांवा खातीर भायर सरले. आणि आयज आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान पासून जी सस्पेन्शन घातली त्याच प्रोजेक्ट प्रपोजंटान ते कोर्टान गेल्ले आसा की सरकारान हे रॉंग तरेन केल्ले आसा म्हणून. हेच्या पयलू तशेंच कितलेशे प्रोजेक्ट आसूं, तो करमळेचो आसूं, तो भामळेचो आसूं, जावं तो कारापूरचो आसूं, आयज सगळे जावं चिमलाचो आसूं, सगळे कडेन लोकांक फटयता, थारोवन दवरिता आनी मागीर तेच प्रोजेक्ट हाडटा. सो आयज आमी एक व्हडले अनाउन्समेंट करपाक सोदता, एक मोठे अनाउन्समेंट, जे म्हटल्यार या खूब जण आमचे कडेन एक अपेक्षा पळयताले की गोंयकार आमी जावन एकजूट जावन खंय तरी भायर सरपाक जाय. खूब जाणांनी टिकाय केली की विरेश दागोगी आसा, हे धोडले 39A ने ऑफिशियल गॅजेटाचेर येत आसा. पण आयज एक घोषणा करपाक सोदता की हो लढो जो आसा 39A विरुद्ध, जावं हो जो विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर आसा त्याच्या विरोध, तो म्हणटा की NDZ जावं आपूण खंय तरी कन्वर्जन आसा ती हे करची ना, पण दुसरे वाटेन सगळी लँड यूज चेंज करीत आसा. दोंगर सोंपयत आसा, शेतां सोंपयत आसा, भाटां सोंपयत आसा, लेक सोंपयत आसा. सो हो जो लढो आसा हो लढो गोंयकारांचो लढो. आनी ह्या लढ्यान हांव मागता गोंयकारां कडेन सगळ्यांनी उबे रावया. आनी आयच्या दिसा आमी एक घोषणा करता, आमी सगळे गोंयकार ज्या ज्या गांवांनी 39A ज्या नांवान चोरी चल्ल्या, गांव काबार करपाक उठल्या, गांव सोंपोवपाक उठल्या, उदक काबार करपाक उठल्या, आमचो सैम सोंपोवपाक उठल्या, जनावरांक काबार करपाक उठल्या, मनशांक सोंपोवपाक उठल्या, तेज्या विरोधान आमचो हो लढो आता फुडें वयतलो. आनी 39A रिवोल्ट हो आमी फुडें गांवांनी व्हरतले. हम कनका 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 कोई कोणाचे कोई कोणाचे आमचे दोंगर आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां आमचे उदक आमचे पर्यावरण आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय. आयज तुम्ही पळयता हो भुरगो ल्हानसो माणकुलोचो भुरगो आसा, तो हो बॅनर घेवन रावला. तो आमच्या कुर्का गांवचो भुरगो. त्याच्या गांवांनी 39A जो स्प्रिंग आसा म्हटल्यार जी झर आसा, झरीच्या सायडीक 39A प्रोविजन दिल्लो आसा. आयज हे तरी पूण म्हटल्यार इतली कापासतात म्हटल्यार तुमी इनलिगल करतले, आमचे गांव काबार करपाक सोदतले आनी तरी पूण तुमी कोर्टान वचून फायट करतले. आनी सरकार ओगी पळयता म्हटल्यार सरकार कितें करता? सरकार तोंड बंद करून आसा. आयज हे भायले दिल्लीकार हे बिल्डर लॉबी गोंयान येयल्या आनी आमच्या भुरग्यांचे आमच्याच न्हू अस्तित्व, ह्या भुरग्यांचे फुडले पिळगेचे अस्तित्व काबार करपाक उठल्या. आयज आमी एक सपूत घेवपाक जाय की आमी समज आयज गोंयकार भुरग्यांक लागून उठना नाल्यार फुडें हे गोंय उरपाचें ना, हे गोंय काबार जातले. आनी आमी आयज उठना. तुमी पळया की गांवांनी सगळ्यांक ऑलरेडी आतां आमी येता आसतना आमी पळयले एक टायमार ते सायडीन DLFाचो प्रोजेक्ट. तुमी पळया लायटी कश्यो पेट्टा त्यो आयज दिसता तुमकां रेस मागोस. लायटी कश्यो पेट्टा त्यो पळया. सो हेच जातले गांवांनी जातले. आनी 39A समज येयले, ज्या तरेन लाखांनी स्क्वेअर मिटर गांवांनी कन्वर्जन जाली, लँड यूज चेंज जाल्ली आसा, ह्या तरेन समज जाले जाल्यार काबार जातले. सो हांव परत एकदा हात जोडून विनंती करता गांवच्या लोकांक, ज्या ज्या गांवांत 39A येयल्लो आसा त्या गांवच्या लोकांक तुमी ग्रामसभेन वयचे पडटले, तुमी विरोध करचो पडटलो, तुमकां डिपार्टमेंटान विरोध करचो पडटलो, ऑब्जेक्शन घालचें पडटलें.
आणि चड जाले नाल्यार भायर सरचे पडटले, आवाज उठोवचो पडटलो, घरांनी भोंवचे पडटले, लोकांक सांगचे पडटले आणि हे करतले जाल्यार आमी सगळे एकटे रावपाक जाय. आमी आसा, तुम्ही आसा, आमी गोंयकार म्हणून एकटे आसा. हे गोंय कोणाचे? गोंय कोणाचे? गोंय कोणाचे? हे आव्हान आमी ह्या बीजेपी सरकाराक दिता की तुम्ही आज समज जागे जायना, तुम्ही समज दोळे उगडे करिना, दिसले आमदार, थोडे आमदार अशें म्हणटा की तज्ञांनी हाडला, तुम्ही तोंडान भितूर तेंचे भितुरल्यो मिटिंगो जाता त्या मिटिंगेन उलोवन दाखयता खंय, पण तुम्ही गांवच्या लोकांकडे आसता. मेगा प्रोजेक्ट येता आणि त्या मेगा प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार त्या गांवच्या लोकांकडे आसता. कित्याक आसना? कित्याक लागून तुम्ही भितूर रावल्ले आसा? आयज उदक खंय पावला? आयज उदक ना आमकां. आयज अशे इफेक्ट जाल्लो आसा आणि उदक कोणाकूच सारखें मेळना. पयलू म्हटल्यार उदकाची समस्या आणि तितून वयल्यान आनीक तुम्ही प्रोजेक्ट हाडटा. सो आमची इतल्याच मागणी आसा, या 39A रिवोल्टान तुम्ही सगळे सहभागी जावचे. गोंय वाचोवपाक हो फुडलो पावल आसा आमचो. हो पावलान आमी एकजूट जाले जाल्यार हे गोंय आमचे फुडल्या पिळगेक आमी दवरूंक शकतले. देव बरें करूं. विदेश पॉइंटर तुम आगे बढ़ो, विदेश पॉइंटर तुम आगे बढ़ो, विदेश पॉइंटर तुम आगे बढ़ो. पळय कशें आसा, आयज खुबशे गांवांनी कित्याक तुमी पळयला आसतलो जो ऑफिशियल गॅजेट्स आसा तितून खूब जाणां लोकांक खबर ना 39A कितलो इफेक्ट जावपाचो आसा. आतां हेच्या पयलू पासून आमी गांवांत वचून प्रोजेक्टर स्क्रिनींग करताले, लोकांक अवेरनेस करताले, टोपोग्राफी कितें आसा, कशी टोपोग्राफी चेंज जाल्ली आसा, कशी झाडां कट केल्ली आसा, पयलू तेंचो लँड यूज कसो आसलो आणि आतांचो लँड यूज कितें आसा. सो हे लोकांक कळपाची गरज आसा. आणि हे समज वयर जाले कश्यो बिल्डिंगो येतल्यो, कितले थंय पॉप्युलेशन जातले. आमी फॉर एक्झाम्पल जो हाऊस ऑफ अभिनंदन लोडाचो प्रोजेक्ट पळयलो नाल्यार तितून 17,000 लोकांचे पॉप्युलेशन येवपाचें आसा. हे फक्त त्यांच्या प्रोजेक्ट प्रोपोनंटानूच सांगलेले आसा. सो अशे तरेन जेन्ना लोक येतले तेन्ना उदक कशें मेळटलें, कित्याक उदकाची समस्या पयलूच सद्याक आसा. तुम्ही पळयता आसतले प्रत्येक गांवांचे लोक उदकाक लागून भायर सरता, कोळश्यो घेवन बालद्यो घेवन भायर सरता. सो ही परिस्थिती हेच्या फुडें विकट जातली आणि लोक उदकाक पासून तळमळटले. सो हे लोकांक समजोवपाचें खूब गरजेचें आसा. आमी तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना 39A प्रोटेस्ट जावं हांगा जाल्लो तेच्या पयलू हे काम आमच्या गांवच्या लोकांनी केल्लें. हांवूय तितून सहभागी आसलो. कुरका विलेजीन आसूं, आमच्या हांगा पाया शिरगांव विलेज आसूं, बाकीचे विलेज आसा, हांगा वचून आमी अवेरनेस केल्ले आणि ताकाच लागून लोक भायर सरले. लोकांक कळलें की थंय कशें येवपा आसा आणि त्याच पद्दतीन त्या गांवच्या लोकांनी हो रिवोल्टान पार्टिसिपेट जावचो पडटलो आणि लोकांक अवेरनेस करचें पडटलें. विनेश बाब, तुम्ही आज जी घोषणा केल्या 39A रिवोल्ट म्हणून आणि गांवागांवा वचून तुम्ही अवेरनेस हो मुवमेंट खंयच्या बॅनरा खाली तुमचो वतलो? पळय बॅनर हो पळय 39A आसा, जो रिवोल्ट आसा. आमी कित्याक म्हणटा की सगळे गोंयकार उठपाक जाय. आमी अशें म्हणना खंयच्याय पक्षाचे आसूं, खंयच्याय धर्माचे आसूं, खंयच्याय जातीचे आसूं, गोंय हे सगळ्यांचे, गोंय आमच्या गोंयकारांचे. आमी पयलू गांव राखपाक जाय आणि गांव राखलो जाल्यार फुडले आमचे पिळगेक भुरग्यांक हे गांवचे कित्याक मेळटले. आमी समज गांव राखोवंक पावना जाल्यार फुड्यांनी आमकां कांयच मेळपाचें ना. हांव मागता सगळ्यां कडेन की आपापल्या गांवचे नेतृत्व घेवचे. 39A खंय खंय तुमी जाला तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करचे. आमी रोखडोच आमचो एक कॉन्टॅक्ट नंबर डिटेल जावं ईमेल ID आउट करतले आणि तेजेर तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकतले. हय TN येता खंय खंय आमी हय सगळे कडेन सगळे कडेन ज्या कडेन अशे प्रोजेक्ट येता ज्या गांवांत आतां आमी ते गांव आमी आतां सद्याक खुबशे गांव आसा. आमी पयले आमचे कडेन लिस्ट आसा गांवांतली आणि त्या गांवांतली लिस्ट वायज ते आमी समज सांगपाक गेले रातची 12 जातली. कित्याक ह्या विश्वजीत राण्यान आणि तेजे जे TCP बोर्ड आसा हेंच्यांनी इतली अप्रुवलां दिल्ली आसा की ती अप्रुवलां मेजून आणि तेंची हें करीत आमी जाम भरले पळोवन बसून. कित्याक हो प्रोटेस्ट जावन बसून तेणें कितलीशी अप्रुवलां दिली. आयज तुम्ही म्हाका सांगा की जेन्ना लोकांचो विरोध आसा आणि त्याच विरोधाक लागून कितलेशे लोक ह्या आझाद मैदानाचेर येयले, त्याच्या बंगल्या भायर बसून गेले, त्याने आमच्या केसी बसून घातल्यो आणि हे जावन बसून समज तो करता नाल्यार ताका कसली मस्ती मारलेली आसा हे तुमी चिंता. सो ही मस्ती जिरेतली नाल्यार गोंयकार एकटे जावचे पडटले. गांवागांवांनी हे अवेरनेस पावचे पडटले. कित्याक अवेरनेस असले नाल्यारूच लोक भायर सरतले. लोकांक अजून पर्यंत अंदाज ना खंयच्या लेवलाचेर पावपाचें आसा. हांव तुमकां एक सांगपाक सोदता सिक्कीम सारख्या स्टेटीचे थंय पासून अशीच उदकाची समस्या जाली. ते एक टायमार तांकां सगळे जे प्रोजेक्ट आसले ते बंद करचे पडले. आणि आयज आमच्या अंदाधुंदी म्हटल्यार कॅरिंग कॅपॅसिटी पळयनासतना कशें उदक आसा, उदक ना, रस्ते आसा, रस्ते ना, हे कांयच पळयनासतना, सिवरेज आसा काय ना ती पळयनासतना हे प्रोजेक्टाक अप्रुवल दीत आसा, उदक आसा काय ना हे पळयनासतना थोडे जो वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेटूय दिता. सो ही जी आसा हे सरकार आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन दोन्ही मेळून गोंय काबार करपाक उठल्या.
तुवें आतां म्हणलें तुमगेलें लिस्ट आहा DCP मिनिस्टराचे मतदारसंघान कितके अशे प्रोजेक्ट पळय हो एक बरो क्वेश्चन तुवें केलो कित्याक TCP मिनिस्टराच्या मतदारसंघात जावं 70 खूब कमी हे लँड यूज चेंज जाल्लो आसा व्हेरी लेस हितून प्रमाणात आनी बाकीच्या मतदारसंघात म्हटल्यार तुमचे मतदार तुमी सोडटा जसो मुखेलमंत्र्यान आपणाचो मतदारसंघ बंद केलो तसो तो श्वेत राणे आनी दिव्या राणे यांच्या मतदारसंघात तुम्ही पळय हांव लिस्ट आउट करतलो तेन्ना तुमकां कळटलें त्यांच्या मतदारसंघात कितें आसता हार्डली एनीथींग पण बाकीच्या मतदारसंघ जे आसा हे मतदारसंघात केलें कितें आनी ह्या मतदारसंघाचे आमदार ओगी कित्याक आसा ह्या प्रश्न लोकांनी विचारपाक जाय तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं त्या मतदारसंघाचे आमदारांनी कित्याक ओगी आसा आयज तुमचे लँड यूज चेंज जाला आनी फुडें आनीक जातलें आयज तुमचे भाटां शेतां दोंगर सगळें चेंज जाता आनी फुडेंय जातलें सो कित्याक ओगी आसा सो गोंयकारांनो चिता फुडल्या पिळगेचे चिता आनी फुडल्या पिळगेचे चिंतपाक जाय नाल्यार आमी एकजूट जावचे पडटले विदेश पडकर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं विदेश पडकर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आयज विरेश सरान जो एक उलो घातलो 18 जुनाच्या ह्या निमित्तान क्रांती दिनाच्या निमित्तान गोंय साल्वार करपा खातीर ताका हांगासर आमी सगळे उपस्थित आसा हांव एकूच सांगूंक सोदता डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमच्या मुख्यमंत्र्याक की बाबा हे तुज्या गोंय जे तुवें जे आसा न्हू जी सणादारशाहीची हांगासर जी राजवट आसली तेच्या पेक्षा तुवें पाश्ट करून उडयल्लें आसा कारण पुर्तुगेज टायमार सुद्दां त्यांचे राजवटीन सुद्दां त्यांचो केन्नाच असो निसर्गा कडेन विध्वंस करपाचो केन्नाच दृष्टिकोन नासलो त्यांच्यानी पर्यावरण सांबाळ्ळें सगळे आमचे डॉक्युमेंटेशन जर तुम्ही पळयलें जर जायत जाल्यार बरे तरेन ह्या पुर्तुगेजान डॉक्युमेंटेशन करून उडयल्लें आसा आनी आयज हे तुझे जे सरकार जे आसा ते कितें करता तुम्ही लँड रिकॉर्डान वचा या गरिबांच्यो ज्यो जागा ज्यो आसा त्यांच्या नांवाचेर तुमकां मेळटा जाल्यार पळया पेजी फाडलेल्यो आसा आयज त्याच्या विरोधान हेजे व्हडलें आतां आंदोलन चल्लेलें आसा बा विश्वजीत राणेच्या सगळो फ्रॉड आसा डॉक्युमेंटाचो त्याचे सेल्डीड म्हणा आनी हे म्हणा फॅमिली फ्रॉडान घातलेले आसा तेणी म्हाका इतकें सांगपाचें आसा की जे तरेन ही गोंयाची वाटचाल ह्या बीजेपी सरकारान चलयल्ली आसा तेतून आमचे गोंय आसा ते उरपाक ना आनी आमच्यो ज्यो फुडल्यो ज्यो पिढयो ज्यो आसा तांकां हांगासर जगपाक हांगासर जागा उरचे ना कितें जालें आतां सांगला त्या प्रमाणे 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेत जेन्ना लोनाचो प्रोजेक्ट येता तो इल्लीगल आसा तेका एनवायरमेंट क्लियरन्स ना तरी सुद्धा तो जो डायरेक्टर जो बसलेला आसा तो असो लट्ट कांयच तेका येना हे चल्ला कितें गोंयांत चल्ला तें कितें तुम्ही तुमकां जाय तशें करताले आनी आमी सगळ्यांनी मूग गिरून गप्प बसपाचे ओगी रावपाचे ना आमच्यांनी आतां सोसूंक जायना इनफ इज इनफ गोंयकार आमी आमचे जस्टीस फर्दीन रिबलोद एग्रीकल्चरचे जे बिल दिले हितून असेंब्लीन हे करपाक तेचेर भासाभास करपाक या सालाजार साई गव्हर्नमेंटाक धाडस जायना कित्याक धाडस जायना तुमकां कारण हे जर जालें जर जायत जाल्यार 80% जे ह्या आसा आमच्यो ज्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो पूर्ण जातल्यो आमकां सगळ्या गोंयकारांक न्याय मेळटलो हे ह्या बीजेपी सरकाराक नाका हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन एफिलिएटेड ना सर आरजी ना हे काँग्रेसमॅन ना आरजी ना हांव कोण हांव एक आमचो नागरीक म्हणून उलयता गोंयकार म्हणून उलयता की म्हाज्या आनी इतकें सांगता हांव गोंयकारांक उलो मारता फर्दीन रिबेलो जो आसा तो जस्टीस तेजो जो एजेंडा आसा 10.1 आसा सराचो जो आतां हे आसा 39 year जो रिवोल्ट जो आसा एक आसा आयज आमी पळयला सकाळी कितें जालें अरे म्हाका एक सांगा हे आमचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर जुलियो
मिनजीस त्यांच्यानी या आमचे गोंय सांबाळपा खातीर कित्याक म्हणून रिवोल्ट केलो आमच्या मदीं आमच्या स्वतंत्र सैनिकां मदीं कित्याक स्फुलींग पेटयले हेचो आमी विचार करपाक जाय इतके सुटके झुजारी आमचे सोंपले कितें चलयला कितें रे बाबा हेंका कितें म्हणून खबर आसा रे प्रमोद सावंताच्या मंत्री मंडळान जे कोण आसा तुमकां कितें काळीज आसा काय ना रे गोंयकाराचे कितें गोंयकारपणाचे कितें तुमकां पडलेले आसा काय ना रे अरे जीव दिया तुमकां जर गोंय सांबाळपाक जर कळना हो तर जीव दिया हांव सदां म्हणटा हे गोंय जें आसा तळ हाताच्या फोडा प्रमाणे आमी तसो फोड येयल्या नंतर ताका आमी फोडता हरशी पूण आमी ताका जपता फू फू करून हें मागता तशें गोंय राखपाक जातालें पूण ह्या चोरांनी ह्या चोरा कडेन तें राखपाक जायना आनी जर तर हेज्यान फुडें अशें जर उरलें जर जायत हांगासर हांव उलयतां नेपाळ जावपाक फाटी फुडें जावचो ना हांगाच कित्याक संबंद भारतान कित्या खातीर अरे रोडो घेता खरें रोडू घेता तुम्ही हे आमचे तरणाटे स्टुडंटाच्या हेजे कडेन तुम्ही खेळटा मरे 1300 जे नाही असता सीट असता ते 20-22 हजार भुरगे ते अप्लाय करता त्यांचे पैसे घेता तुम्ही लाखांनी कोट्याधीश जाता बरं तुम्ही ते पैसे खंय रे वयता बाबा न्हू तितून तुम्ही पेपर लीक करता चल्ला कितें तुमचे वो मोदी अथवा हे करिना म्हणटात हांव हे मोदीचे आणि शहाचे लाज दिसता प्रधानमंत्री आणि कितें होम मिनिस्टर म्हणपाक लाज दिसता रे बाबा तुमची तर इतक्यात माझ्या गोंयकाराकडे एक कळकळीची विनंती आसा की या पुर्तुगेजाच्या जोकडांच्यान आमी मोठे जावचे म्हणून माझ्या बापायन 451 वर्सां तो झेंडो आसा तो त्या ओल्ड पोळासून तो सकयल देंवयलो त्याच्या मित्रान पूण आयज पश्चाताप जाता हे कितें जालें कितें मेळयलें आमी स्वातंत्र्य मेळोवन कितें मेळयलें म्हणून एक कळकळीची विनंती आसा सगळ्या गोंयकारांक उठाव करुया येता पळय कॅसिनो कसलो वेश्या वेवसाय ड्रग सगळे मरे आणि आता 2000ची ती बोट आनी येवपाची आसा खंय कितें करपाचें आमी गोंयकारांनी सगळे आमच्यो न्हंयो आसा त्यो सगळे प्रदूशीत केल्यो मरे काय म्हणजे काय पडलेले ना रे तुमकां जीव दिया रे खंय वचून देव बरें करूं गोंयकार आमी उठतले गोंयकार आमी उठतले गोंयकार आमी उठतले सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना हे राजगुणाचे